आयज पाडवो म्हटल्यार एक आगळी वेगळी मजा आणि आगळो उत्सव आसा। जो उत्सव आमच्या भुरगेपणांत सगळ्या गांवांत सगळ्या वाठारांत पळोवपाक मेळटालो, पण आतां इल्लो इल्लो तो लुप्त जाल्लो आसा। पण थोड्याच गांवांनी, शहरांनी न्हय पण थोड्याच गांवांनी तो आयजूय दबाज्यान पळोवपाक मेळटा। आयज आमी आसा सावयवेरें वाठारांत, जे आमी आतां उबे आसा ते भोमकार फॅमिलीच्या गोट्या कडेन उबे आसा। भोमकार फॅमिली ही सावयवेरेची फॅमिली आसा। त्यांच्या फॅमिलीन म्हणजे त्यांच्या आज्या पणज्याच्या वयल्यान हांगा गोरवां ते पोसता आनी ती परंपरा भोमकार फॅमिलीन वेवस्थीत म्हणजे वेवस्थीत सांबाळून दवरलेली आसा। आयज तेंचो बापूय जो आसा तेजे कडेन जायना, जे पयलीं तो काम करतालो गोरवांचे ते जायना, पण तेगेले आयज पूत आसा, दोगतीक पूत आसा ते वेवस्थीत पूत आसा, धुवो आसा, ते वेवस्थीत तेंगेलो जो पुर्वजांचो असो हे म्हणटा आमी धंदो आनी एक हे तेंगेलो धंदो तो आजुनूय ते चलयता। आयज तेंचे नातू सुद्दां त्याच दबाज्यान ते काम करता। धेणलो पाडवो म्हटल्यार धेणलो म्हटल्यार कितें की धेणल्याचे जे श्रीकृष्ण म्हणजे श्रीकृष्णाच्या टायमा वयल्यान ही परंपरा गोरवांची आसा। श्रीकृष्ण लिला म्हणटा आमी। श्रीकृष्ण पयलीं रानान वचून गोरवांक घेवन तेगेल्या सवंगड्यांक घेवन जे खेळ खेळटाले, तीच परंपरा कांयशी बदलून कशी म्हटल्यार तीच परंपरा आजुनूय आमकां गांवांत पळोवपाक मेळटा। हे भोमकार फॅमिलीन खरें म्हटल्यार तेंची तोखणाय करी सारकी आसा। आयज इतल्या गोरवांचो सांबाळ करप आनी तांकां जे तेंचे म्हणजे सांबाळ करप आनी तांकां तेंचे सगळी काळजी घेवप हे आयच्या टायमार सगळे लोक हे करपाक शकना। कित्याक गोरवां म्हटली की तेंचे दीसभर तांकां तेंच्या मदीं रावचें पडटा। आतां आज्याक आमी नको म्हणून बापायचे मस्तीक हातून गोरवां आसली आमचे कडेन एक थोडी 10-12 मागीर ती बापायन विकली अशें भुरग्या। त्या नंतर आमी एक म्हस घेतली, एक गाय दिली मावळेची म्हाका म्हणल्या, आनी तेंची आतां कितकीशीच पळय जाल्या न्हू, तेंचो हिशोब ना असो जाला। कितें विकतात कोण मरतात आनी आसा आतां भरपूर वाड जावन आतां 30 आसा म्हशी आनी 31 गोरवां।